गुलाब तुझेच वंदन तुझेच वैभव तुझेच बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतार आमकां फोव सलाम जो आम सवांजेल 15 अध्याय 12 ते 17 वाक्या जॉन चॅप्टर 15 वर्स 12 to 17 हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडें हांव तुमकां साखर म्हणना कित्याक साखराक आपलो धनी कितें करता म्हणून कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यान. तुमी भायर सरून वचून फळ दी जाय, उरचें तसलें फळ दी जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यान. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा. आज परत जेजू आमकां तेच्या मोगांत रावंक आपोवणें दिता. ताचो उपादेश आमकां पाळूंक कशें ताणें आमचो मोग केलो तसो मोग कितले अपरिमीत मोग म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. ताची गुंडाय आमकां कळीत ना, ताची रुंदाय आमकां कळीत ना, ताची उबाराय आमी कळीत ना, तितलो मोग ताणें आमचो केलो. देखून एकल्यान विचारलें गे जेजू कडेन तूं कितलो आमचो मोग करताय गे म्हणून. ताणें आपले खुर्सार केळयले हात दाखयले पळय, हाका लिमिटच ना, सगळे ताचे हात खुर्सायले दाखयले गे अनलिमिटेड. म्हळ्यार सगळ्या संवसारांत असल्या सगळ्या म्हज्या भुरग्यांचो हांवें असो मोग केला की कोणेंय येदोळ मुसर केल्लो ना ह्या संवसारांत. आपलो जीव दिवन आपले हर एक रक्ताचे थेंबे आमचे खातीर वारोवन आनी ताचे थंय आसलेले ते कडवळांतल्या उदक सयत आमचे खातीर व्हांवोवन ते काकोळट करपा आमचे खातीर व्हांवोवन आमकां एक नवें जिवीत दिलां. त्या कृपेन, त्या काकोळटीन, त्या कृपेच्या झरींत आमकां रावोंक ताणें फावो केलां. तशें ताच्या मोगांत आमी रावोंक जेजू आपोवणें दिता. हो म्हजो उपादेश म्हणटा हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. देखून सांत पौल सांगता मोग करचे एक रिणा भायर कितेंच आमकां आसूं नजो म्हणून. मोग करचे तें एक रीण आमी फारीक करूंक आसा. देवान इतलो मोग केलो गे आमचो ते आमी केदाळा फारीक करचें आमच्या जिवितांत. देखून हर एक दीस तसो आमी मोग करन. तसो मोग करचो म्हळ्यार म्हणजे पयले असो मोग कर विचारलें जेजू कडेन पयले असो मोग म्हळ्यार कितें गे म्हणून. देखून ताका एक समार्याच्या देखीन वयतले त्या एका मनशा विशयंत सगळें जेजून विवरण दिलें. ताका कुमक केल्लो कोण? एकले समार्यागाराक ताका कुमक केली, ताची घाई बांदले, ताचे पयशे फारीक केले, एका छत्रान दवरले, सगळें ताची जतन कान गेले. तो तसो पेलो. देखून आमकां अले अवकाश कितलेय आसा दिसान दीस आमच्या बगलार ते येतात. अले अवकाश आमी ते खंदिसान सदुपयोग केल्यार सोम्याच्या मोगांत आमी ते गेल्यार खंडीत आमचें जिवीत ताच्या मोगांत रावलेलें बरी जातलें. देखून हे आमी करूंक जाय. आमच्या जिवितांत आमकां मस्त अवकाश आमकां क्रिस्तांवांक मेळचे तितले अवकाश दुसऱ्या कोणाकय मेळचे नात. जावंक पुरो आमच्या फिरगेजेन, जावंक पुरो आमच्या वाड्यांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या शेजारा जावन आमी मनीस पळोवचे नाका. मनीस कसलोय तो जावं दी. आमी एक एक फावटी मनीस करता, मनशाचो द्वेश करता. जर मनशाचो द्वेश करता जाल्यार दिसनांतल्या देवाचो मोग करचो जाल्यार कसो? तो म्हजो पेलो न्ही गे. तसो कसो हांवें द्वेश करचो? देखून हर एकल्या व्यक्तीचो दुस्मानाचोय मोग करूंक जेजून आपोवणें दिलां. देखून कशें हांवें तुमचो केलो, ताका कुर्सार मारल्याक, ताचे जरबंदान मारल्याक, ताचेर थिंपी उडयल्याक, ते सगळे त्या शिपायांक तो कुर्सातावन बक्षिता जाल्यार ताचो मोग कसलो? आमकां एका मनशाक बक्षूंक जायना. थोड्यांनी सांगचें आसा हांव मेल्यारय बक्षिना म्हणून. मरूंक जाल्यारय तयार आसात, बक्षूंक तयार नात. तले व्यक्तित्वाचे मनीस आसात ह्या संवसारांत. कितले कश्ट जाल्यार सोंसतात, कितले पिडे शिडेंती जाल्यार वळवळटात, जाल्यारय बक्षिनात निमाणे घडये मुसरी. असले संगती जायत्यो आमकां पळोवंक मेळटात मोगाच्या भावा आनी भयणी. पूण बक्षान एकच जेजूच्या मोगांत रावचें एकच सर्गीमेची वाट जावन आसा. देखून पयले एक सांगणी आसली, पेल्याच्या आंगणांत तावन सर्गीची वाट घे, शेजाऱ्याच्या आंगणांत तावन वेची वाट जर शेजाऱ्यात तूं बरें नाय जाल्यार तुका सर्गीची वाट कळीत कशें.
देखून तोमासान विचारलें तूं खंय येताय म्हूण आमकां कळीत ना, आमी ती वाट जाणा जावची जाल्यार कशी? आमकां कळीत आसा सोमी खंय आसा, खंय आयला, कितें जालां सगळें आमकां कळीत आसा आनी ती वाट ही आमकां कळीत आसा। ती वाट तो सोमी जेजू क्रिस्त तत्व सत वाट आनी जिवीत ताचे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी सर्गींच्या राजाक वचोंक जायना, ह्या बापाक पळोवंक जायना म्हणून जेजून सांगलेली उतरां खंडीत आमच्या जिवितांत आसतली, आमच्या मोतींत आसतली आनी ती उतरां पाळून ताच्या मोगांत आमी रावले जाल्यार खंडीत आमकां देवान सांगलेली उतरां आमच्या जिवितांत जारी जातली। आनी थंय आमकां 16वें वाक्य सांगता तुमी म्हाका विसरून काडूना पूण हांवें तुमकां विसरून काडल्यान। आमी जेजूक विसरून काडूना, जेजून आमकां विसरून काडल्यान, आमकां सुटका दिल्या आनी आमच्या जिवितांत सगळें बरेंपण ताणें केलां। आनी देखून तुमी भायर सर वचून फळ दिजे, उरचे तसलें फळ दिजे, नाश जावचें जाल्यार फळ न्ही, उरचे तसलें। कित्याक हें फळ मोग, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बळेपण, स्वादमान ही सगळीं उरचे तसलीं फळां। गलतकाराच्या पत्रांत आमी वाचता 5व्या अध्यायांत 22 आनी 23व्या वाक्यांत कसलीं उरचे तसलीं फळां गे म्हणून तेंच जावन आसा। मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासपण, बळेपण, स्वादमान ही उरचे तसलीं फळां आमचें तें आसूंक जाय। जर ही ना जाल्यार आमी जेजूचो मोग करूंक साध्य ना। ही आमचें तें रुथा जायजें तें जालां जेजू आमचें तें आसा आनी आमी जेजू तें आसा म्हणल्यार हाका संकेत जावन आसा ही पवित्र आत्म्याची फळां। आनी उरचे तसलें फळ तुमी दिसय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात। अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागतात तें सगळें तुमकां तो दितलो। संवसारी वस्तू मात्र आमी मागच्यो न्ही, बगर सर्गींच्या वस्तू विशीं ती आमी गमन दिसय। सर्गींच्या आत्मीक तरान कितें जाय तें पयलें आमी मागत जाय। आमी मागता खाली संवसारी मात्र, देखून आमी आत्मीक तरान कितें गरज आसा तें आमी सोडून सोडटा। देखून पयलें सदां तुमी देवाचें राज, मागीर हेर सर संगती तुमकां देव दितलो म्हूण सांगता। देवाचें राज आमी सोदचें सोडून संवसाराचे वस्तू मात्र आमी आशेताव जाल्यार अतिरेकताव जाल्यार कितें बरेंपण जातलें आमचें तें देव दिना म्हणून न्ही, पूण आत्मीक तरान तूं वाडो वळखाण घेताय जाल्यार, आत्मीक तरान तुका कितें जाय त्यो संगती तुवें पयलें मागताय जाल्यार दुसऱ्यो संवसारी संगत्यो पुरो तुवें मागानांतल्यार देव तुका दितलो। कित्याक हें जावन आसा आयची बसवणी सोमयाची। ह्यो आमी समजून काडयो मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी जेजूच्या मोगांत आमी रावया आनी आपल्या इश्टा पासत आपलो मोग दिवचे प्रास दुसरो मोग ना म्हणटा सोमी। देखून आज आमकां तो साकर म्हूण उलो करिना, बगर इश्ट म्हणटा। कित्याक ताणें केल्ले हर एक संगती आमकां कळीत करच्या खातीर, हर एक संगती तो आमचे कडेन उलयता, सांगता कितें संवसारांत ताणें येता मिसांव केल्लें गे त्यो सर संगती आमच्या उडासा काडटा। देखून आमी ह्या संवसाराचे न्हय बगर सर्गींच्या राजाचे वैभवांत रिकचे तसले आमी देवाचे भुरगीं आमी जावन आसा। देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन दवरून आयच्या दिसा ह्या उतरा वयर आमी चड आनी चड नियाळ करया। कित्याक देवान आमकां विसरून काडल्यांत फळ दिवच्या खातीर आनी उरचे तसलें फळ दिवच्या खातीर आमकां देवान विसरून काडलां। देखून सोमयेच्या कामांत आमी मेतेर जावया आनी सोमयेची सुवार्थ आमी परगट करया आनी एकामेच्या गरजांनी उदारपणी आमी पावया। दान धर्म करून गे आनी तांचे खातीर मागोंक गे, पिडेस्तांक आमी भेट दिवन गे आनी हर ह्यो संगती कुटुंबाचे संबंध कितें आसात ते सगळे बरे करन गे। आमी आमचें जिवीत रिबिल्ड करया आनी खंडीत जावन असल्यो संगती देवाक मनवतात आनी देव ते भरपूर मापान आमकां तो दिवंक तयार आसा। देखून आज आमी ह्यो संगती सोम्या कडेन मागया। आत्मीक तरान कितें आमकां गरज आसा त्यो संगती आमकां पयलें दी जेजू म्हूण मागया। आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळीन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन। नमान मरी कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माय आमा आपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन। तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता।